खरें म्हटल्यार आमी NH-17 हायवेचेर आसात आनी हो भाग कोवळे पंचायतीन येता। जेन्ना दोग तीग जाणांनी म्हाका कॉल केलो की मेडिकल वेस्ट हांगा उडयलें म्हणून, खरोखर तेजो हांव निश्चेध करता। हाजें कारण कितें, सद्याक अख्खे भारतभर कोविड-19 सद्याक प्रॉब्लेम चल्लेलो आसा आनी डॉक्टर्सांक जावन तर अशें करप हेजो खरो निश्चेध करता, कित्याक हॉस्पिटल वेस्ट हें। आनी हांवें ऑलरेडी पुलीस डिपार्टमेंटाक कळयलां। त्याच बरोबर म्हाजें लेबर एक्चुली घालून काडपाक सोदताले तें, आमचें लेबर डोर टू डोर वता आनी हेचेर कडक कारवाई जावपाक जाय। हांवें ऑलरेडी तेजें फायंड आवट करपाक लायलां की खंयच्या हॉस्पिटलांतल्यान कितें ती इन्क्वायरी जावपाक जाय आनी अशें हायवे उडोवपाक आमी दिवचे ना, जेणे करून ही रोगराई सगळ्या पसरतली। आनी जे हॉस्पिटलांतल्यान जें आयलां त्या हॉस्पिटलांतल्या दोतोराक सेन्स आसपाक जाय की बाबा हें आपूण कितें करता तें करेक्ट काय कितें। हे खातीर हेजेर एक्शन जावपी खूब म्हत्वाची आसा। हांव हेल्थ डिपार्टमेंटाकूय कळयतलो, ऑलरेडी आमी लेटर करपाक लायलो, हेल्थाकूय लेटर वतलें। पुलिसेक हांवें फोन करून ऑलरेडी सांगलां, तेंच्यांनी लिगल आपणाक लेटर धाड म्हणून सांगलां आनी हेजेर इन्क्वायरी जावन हेजी चवकशी जावपाकूच जाय। कितें दिसता, कितें मेडिकल वेस्टा भितर दिसपाक हेतून ते सलायन जे लायतात तेजे ते वायस आसता पळय, वायस त्यो आसा, बाग सिरींज आसा, काही थोडी बॉटल्स आसा, पूण सिरींजची कोणा पांयां बी तोपल्यार कोण जबाबदार आनी ती कसली वेस्ट। ते म्हाका दिसता व्हाळान उडोवपाचो प्रयत्न आसलो, व्हाळान उडोवपाचो प्रयत्न आशिल्लो, पूण म्हाका दिसता कोणाले तरी जाग जाले आनी ते हांगाच उडोवन कितें तरी पळया। सो तुमी पुलीस कंप्लेंट बीन कितें केल्या हेजेर काय? ऑलरेडी पुलिसाक सांगलां हांवें आनी पुलिसांनी सांगलां तुमी लिगल आमकां लेटर दिया। सो हांवें पंचायतींतल्यान लिगल लेटर दितलो आनी लिगल कंप्लेनूय दितलो।